एके फोर व्हिलरींतल्यान घोव आनी बायल गुडी पारोडे सावन केपें वचपाक वतात. पाडण्या पुला कडेन पावतात. थंय हुंवार येयला. अख्खो रस्तो उदका पोंदा गेला. पुलाचेरय उदक भरलां. तरीकय ही कार फुडें फुडें वचत आसा. लोकांची हुयेली, पूण तो आयकच ना आनी जावपाचें तें जाता. गाडी लवंटा. हो सगळो प्रकार पळोवपी लोक कमरभर उदकांतल्यान धांवत फुडें येतात. गाडी काडून रस्त्यार दवरतात आनी तांचो जीव वाटायतात. पळयात, आंगार कांटो हाडपी गुडी पारोडेची ही घडणूक. पावसांत पाड्डेचो पूल आनी कुशीचो वाठार उदकापोंदा वचप हें आतां वर्साचेंच जावन रावलां. तेतून अंदू कुशीचो कॅनलय फुटलो. सोमारा रस्त्यार उदक भरिल्लें. फोर व्हिलरींतल्यान आंबावली कुंकळेचें एक जोडपें हांगा पावलें. रस्तो दिसच नासलो. तरीकय ती उदकांतल्यान वाट सोदत फुडें फुडें वचत रावली. लोकांच्यो हुयेली आनी निमणे कडेन गाडी आडवी जावन रस्ते कुशीक वचून रोमली. गोवा 365च्या आमच्या रिपोर्टरा सयत कांय लोक धांवले आनी तांचो जीव वाटायलो. पळयात ते खीण. उदक थिंग थोडें आसतलें अशें म्हूण हांव गेलो. मागीर मुखार पावता पावता उदक चड जालें. चड जालें म्हणटून म्हाका एक फावट सायलन्सरान उदक तरी गेलें जाल्यार गाडी बंद पडटली अशें म्हूण हांवें ती रेस तशी दवरली. चालू दवरली गाडी. मुखार गेली. मागीर हिंगा भाव वाजले जायते. गाडी भितर गेली. थिंगा उदकांत बुडली. तेन्ना ते भाव येयले. थिंगा आसलो ते म्हाका जायतो आदार केलो तेणी आनी गाडी बी काडली आनी आमकां सांबार केलो. कितें दिसता तुका आज ह्या लोकांचें कितें सांगूंक सोदता? आज तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां. कित्याक आज म्हाका दोग जाणां आमचे जीव राखले तेणी आनी म्हजी गाडी बी सांबार केली. वचत अशें आसता तें कित्याक पावस लागलो म्हणटकीर वता तें उदक. आनी आतां थिंग व्हडलो कॅनल उरला पळय आतां मुखार व्हडलो. आतां थिंगा वचपाक मेळपाना दिसता म्हाका. आनी आतां बरोच आसता उदक. उदक भरलां चालू आहा उदक. खूब पावस झडलो न्हू? खूब पावस पडलो. रातीन एकूच रातीन भरलो तें उदक पळय. कितें दिसता तुका ह्या उदक बंद जाताले उपाय कितें करपा पडटलो? ह्या उदक बंद जाता उपाय कांय ना तेका. अशें वतालें थोडो रस्तो तरी मातशें आनी मातसो हायटीन मातसो केलो एक मिटर तर हायट केलो जाल्यार मातशें वचपाक बी मेळटलें मातशें. आतां चड उदक भरला पाटी. आज पाड्ड्या जे पारोडा जो ब्रिज आसा तो ओवरफ्लो जावन आज सगळे हांगा बुडले कडेन आसा. हांगा कोणाक लोकांक येवपाक वचपाक कांयच मेळना. हे आतांचे न्हय वर्सांचीच ही खबर. जेन्ना जेन्ना पावस येता तेन्ना तेन्ना हो इन्सिडेंट हांगा जाता आनी ह्या इन्सिडेंटाक लोकांक इतले त्रास जातात की तांकां दोतोरागेर वचपाक मेळना, इस्कॉलाक वचपाक मेळना, कांय ना. आतां कोरोना खातीर तरी इस्कॉल कॉलेजीस मातशी ना. आज तेचे खातीर आज हांगा लोक कमी आसा आनी लोकांक एक वेळा रिलीफ मेळ्ळ्या सारकें आज दिसता. आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात जी गाडी एक दोग जाणां गाडयेन वयताले. लोकांनी सांगलें तांकां वचनाका म्हणले आसतना आज ती गेल्यात आनी आज आमच्या फाटल्यान पळयल्यात ती गाडी कशी बुडोन आसती. तितूंतले ह्या लोकांनी जे गांवच्या लोकांनी दोग जाणां रेस्क्यू केल्या. एक घोव आनी बायल तांकां आज रेस्क्यू केले तेणी. आनी आज आमी ह्या जाग्याचेर आसा पळय. तुमकां दिश्ट पडटलें की आज जें उदक कशें आसा आनी आमच्या फाटल्यान पळय ती गाडी कशी आसा ती. इतली जाण जावन आनी हे जे गाडयेच्यान गेला तो हांगचोच लागींचोच ताका खबर आसा हांगा कितें सिच्युएशन जाता तें उदक भरतरेक. आनी आज मुद्दम जावन जावन तो गेला आनी आज पळय तेजी परिस्थिती कितें जाली ती. तरी पूण देवाली एक मिलाग, देवाची एक हें आर्गांव की तांकां साल्वार केले. कॅज्युअलिटी कांयच जालें ना. पारोडा साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत.